म्हजें घर म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत घेवन आयलो पळय दॅट हॅज बिकम अ पॉलिटिकल यॉर्कर फॉर दीज ओपोजिशन पार्टीज. दे डोंट नो हाव टू प्ले इट. तुका दिसता पांडुरंग ती परिस्थिती आहा? सारकें प्रमोद. लोक कितलेच कांय जाण आमी टिका करता आनी कांय जाण तांकां म्हणजे ब्लेम करतात की भायल्यांक ताजो फायदो जातलो म्हणून. जातलोच भायल्यांक फायदो, नो डावट. पूण 1972-71च्या पयलींची जी घरांचो आमी विशय आसा तो मूळ गोंयकार जे आहा हो तांकांच फायदो मेळटलो. गोंयांत अशे कितल्याशाच गांवांनी अशे सरकारी जमनीचेर घरां, सरकारान केन्ना तरी जमीन दिल्ली तेजेर घरां आसा, आलवाराचेर घरां आसा, खूब हजारांनी केसीस आहा गोंयांत. करेक्ट. सो हे सगळे फाल्यां बीजेपीच्या वाटेनूच वयतले न्ही. हय. सगळे जरी वचोंक ना तर थोडे जरी वयतले पूण फायदो कोणाक जातलो फायनली? बीजेपीक जातलो. सो मोठो बीजेपीनी मोठी गेम. They have no. Yeah. But Pramod, one point there is, it is a trump card which they have played. Yeah. The question here is whether Majegar's scheme which they have offered, a dole which they have offered to people, whether it can erase all the negativity which is coming along with the But they have played that trump card. They played and the trump right card. now, when I talk to the opposition, they have no clue how to play that trump card, how to respond to that trump card. But the question again here is whether the argument that this scheme is going to benefit outsiders, whether that can give them But some- the outsiders have votes. They Finally, those vote. outsiders have votes. Yeah. That whether that can They are the voters here. Finally, they are the voters here. आमी परत परत उलयल्या रावंड टेबल तांकांच धरून कितकेशेच पॉलिटिशियन आमदार जायत आहा परत. जायत आसा. So it is ultimately I am talking. That's why I said I am talking electoral. आणि मेन गजाल हे म्हाज्या घराची तेजो टायमींग. हय. इलेक्शन जावन 2022 हें काम स्टार्ट केल्लें आनी 24 पर्यंत जर घरां दिल्ली न्हू, Correct. 2 वर्सांनी ते घरां मेळिल्ले लोक बदलवचे ना. टायमींग असो आहा की आता फुडलीं process एक वर्स ही पत्र वतली. एक वर्स तेजे इव्हेंटूच जातले. बाबा तूं इलेक्शन मत मारपा वयच्या पयलीं तुका एक 2 म्हयने पयलीं बी लेटर मेळ्ळें आसतलें ते आपले म्हणून. कोड लागलो म्हणून तुजी दवरपाक आहा फायली. वोटींग कर मागीर पळोवया म्हणून. हय. तशें ते आसतलें. राजकारण.